नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। वाड्याच्या विशयावेल्यान पेडणेच्याच टॅक्सी कारां मदीं पेटले, एकामेकाच्या आंगार गेले धांवन। आमदार प्रवीण आर्लेकाराच्या घरा सामकार जाली झगडी। दक्षिण गोंयांतूय तापलो गोवा मायल्साचो मुद्दो। रेवोडच्या प्रकरणात कोलवाळ पुलिशेन गौरव बक्षीक केली अटक। गाडी कुशीक घेवपाच्या प्रकारावेल्यान मंत्री निळकंठ हळदणकर आनी अभिनेत्या मदीं जाल्ले कोफुजांव। केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरींच्या हस्तुकीं जाले मोपा लिंक रस्त्याचे उक्तावण। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंता सयत हेर मंत्री आनी आमदार आशिल्ले हाजीर। गोयच्या आयटीआयनी आता शिकयतले विदेशी भाषा फ्रेंच, रशियन आनी जर्मन ह्या 3 नवीन भाषांचो आसतलो आस्पाव। मुख्यमंत्र्याची माहिती। कर्नाटकान काँग्रेसीचे सरकार जरी आसले तरी कांयच फरक पडना। म्हादयच्या मुद्द्यार कसलेच तरेची तडजोड नाका, कॅप्टन विरियातो फर्नांडिसाचे मत। निमणे 2 दिसां उपरांत कोंकण रेल्वे सेवा पडली जाग्यार। रेल्वेच्या पेडणे बोगद्यान रेबो चिखल जाल्ल्यान खुबश्यो गाडयो करच्यो पडिल्ल्यो रद्द। आता सेवा सुरळीत, सरवेवस्थापक बबन गाडगींची माहिती। आता खबरो विस्तारांत। टॅक्सी भाड्याच्या विशयावेल्यान पेडणेचे गोवा मायल्साचे टॅक्सीकार आनी खाजगी टॅक्सीकारां मदीं परतून पेटले। पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकारा कडेन आपापली गाराणी घेवन आयिल्ल्या पेडणेच्या टॅक्सीकारां मदीं झगडी जाली। आमदार प्रवीण आर्लेकारान मध्यस्थी करून हे झगडे सोडयले। दुसरे वटेन दक्षिण गोंयांतूय गोवा मायल्साचो मुद्दो तापलो। पेडणेचे गोवा मायल्साचे टॅक्सीकार आणि खाजगी टॅक्सीकार आपापली गाराणी घेऊन आमदार प्रवीण आर्लेकार हांचे कडेन आयिल्ले, पूण आमदाराक मेळचे पयलींच तांचे तोंडाक तोंड जाले आनी प्रकरण झगड्या मेरेन पावले। पेडणेचेच टॅक्सीकार एकमेकाच्या आंगार धांवन गेले। निमाणे कडेन आमदार प्रवीण आर्लेकारान मध्यस्थी करून हे प्रकरण सोडयले। आम्ही पेडणेकार आणि ते पेडणेकार, पूण ते 700 आणि 800 रुपयाक भाडी मारतात हे आमकां कशेंच मान्य ना, अशें खाजगी टॅक्सीवाल्यांचे म्हणणे। गोवा मायल्सान रेट वाडोवन भाडी मारली जाल्यार आमची कांयच हरकत नाशिल्ल्याचें तांचे म्हणणे। दुसरे वटेन गोवा मायल्साच्या टॅक्सीकारां वांगडा आयिल्ल्या कदंबाच्या कर्मचाऱ्याचेर कारवाय करपाची मागणी खाजगी टॅक्सीकारांनी केल्या। आमी ते म्हणणे कितें, अरे हे कितल्या रेटीक भाडी चलयता गाडी, 700 रुपया 800 रुपया, हेंच्यांनी सगळी वाट लायल्या धंद्याची। हे जर स्ट्रीक रावता दामून धरता गोवा मायल्सा कडेन, पेडणेकारूच ते आमकां खबर आहा पेडणेकार, आमी पेडणेकारांक सपोर्ट करता। आमचो डिमांड कितें आहा, सगळ्यांचो इक्वल रेट करा वयर म्हण। 1000 रुपयांक हे भाडे घेता कलंगूट वचपाक आनी हे 700 रुपयाचेर पोट भरता। यांच्या खातीर अख्खी धंद्याची वाट लागलेली आहा थंय। कलंगूटकर आमच्या नांवान बॉब मारता। तुम्ही म्हणता अख्ख्या पेडणेकारांनी म्हणता धंद्याची वाट लायली म्हणता। एग्रीगेटर कोण बसला तो थंय बसून पैसो जोडटा सगळो मागता तुमच्याकडे। जो एम्प्लॉई कदंबाचो एम्प्लॉई जो आहा भितूर, तेंचो तुम्ही फुटेज घेया, इमिडिएटली चेअरमॅनाक तो पावपाक जाय, तिचे स्ट्रिक्ट एक्शन जावपी गरज आहा। इतले मजगती आमदार प्रवीण आर्लेकारानूय गोवा मायल्साक टॅक्सी भाडे वाडोवन दिवपाची मागणी केल्या। पळयात ताचे म्हणणे। ते जावनी म्हाका काय प्रॉब्लेम ना, पण म्हाका सगळ्यांच्यो रेटी इक्वल जाल्ल्यो जाय। ऑलरेडी सांगलेले आहा, समज तुम्ही आमच्या पेडणेकारांक बाकीच्या हिंका तुम्ही सपोर्ट दिना जाल्यार हांव तुमच्या वांगडा आसचो ना म्हणून। टॅक्सीकारांचेर अन्याय जावपाक जायना तेन्ना आमदार प्रवीण आर्लेकारान मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन हो प्रस्न सुटावो करचो, अशें पेडणेचो आदलो आमदार बाबू आजगांवकार सांगता। एअरपोर्ट हाडलो आमी कित्याक, आज जो गोंयांत जो एअरपोर्ट जालो हो आमच्या लोकल लोकांचो इंटरेस्ट पळोवन जालो न्ही। पेडण्या मतदारसंघान म्हटल्यार ती सगळ्यान व्हडली समस्या आसलेली, प्रॉब्लेम आसलो तो एम्प्लॉयमेंट। आणि हो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येवन म्हणून एम्प्लॉयमेंट पयलीं आमच्या लोकांक मेळटलें हो आधार धरून ह्या एअरपोर्टाक आमी सपोर्ट केल्लो तेन्ना।
पण आज पळोवपाक गेल्यार जे टॅक्सीवाल्याचे जे प्रश्न आसात, अरे पयले हे प्रिफरन्स आमच्या लोकांक गोंयकाराक दिवपा जाय न्ही. आतां तेजे भितर गोवा मायल्स आनी प्रायव्हेट टुगेदर जे आमचे जे लोकल आहात ते टॅक्सीवाले आहात, ते दोगांकूय मेळून ह्या आमदारान प्रश्न सोडोवपाक जाय आसलो चीफ मिनिस्टराक भितर घेवन. आणि पयले प्रिफरन्स म्हणटा ते आमच्या पेडणेकरांक मेळपाक जाय आसले. ते पंचायत जे लँड लुजर आहा, अरे आशेन तेंच्यांनी ते जागे दिले, हे दिले की आमकां फुडें आमकां पोट मेळटले म्हणून. आज हेंचेर घात चाललो आहा सारको आणि दुसरे जोडपा लागलेले आहात. इतले मजगती गोवा मेल्साच्या मुद्द्याचेर दक्षिण गोंयांत 3 कडेन बसका जाल्यो. बाणावलेच्या टॅक्सीकारांनी आमदार वेंझेची भेट घेतली. कांय टॅक्सीकारांनी खासदार विरेतो फर्नांडिसाक निवेदन दिलें. जाल्यार गोवा मेल्साचे टॅक्सीकार खाजगी टॅक्सीकारांची कागाळ घेवन कोलवा पुलीस स्टेशनात गेल्ले. गोवा मायल्स आणि लोकल टॅक्सी ओनर्साचो इश्यू परतो वयर सरपाक लागला. आज दक्षिण गोंयाक म्हणजे 3 मिटींग जाल्यो. पयली मिटींग जाली ती लोकल टॅक्सी ओनर आणि कॅप्टन विरियातो MP जो आसा नवो ताजी कलेक्टराक जाली. ताजे नंतर गोवा मायल्स ऑफिशियल्स आणि लोकल टॅक्सी ही एक मिटींग जाली ती बाणावले MLA वेंझी विएगस हाजे ऑफिसाक जाली. आणि आतां गोवा मायल्साचे ड्रायव्हर हांगा कोलवा पुलीस स्टेशनार मोठे संख्येन जमिल्ले आसात. तांचो इश्यू आसा की जे काल तांची गाडी आडायली ती तशें करून गाडी आडोवची आमची हॅरेसमेंट जाता आणि हांगा आमकां धंदो करपाक मेळना. एक कॉन्स्टेबल हांगा दवरतलो, तो रावंड अप पेट्रोलिंग करतलो आणि खंय गोवा मायल्साची जर गाडी पार्क आसा ती गोवा मायल्साची गाडी तांकां फायन मारतलो, ताका चलन मारतलो आणि तो रिपोर्ट करतलो. ताजे नंतर गोवा मायल्सान ऑफिशियल्सान सांगिल्लें आसा की जो पार्क करता ताका आमी ही गाडी आमच्या हातूंतल्यान काडून उडयतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. रेवोड्या गाडी कुशीक घेवपा वेल्यान जाल्ल्या कोफुसांवान कोलवाळ पुलिशेन निमणे कडेन गौरव बक्षीक अटक केल्या. बुधवारा सांजे रेवोडा पंचायती कडेन गाडी कुशीक घेवपाच्या प्रकारा वेल्यान मंत्री निळकंठ हळर्णकर आणि गौरव बक्षी मदीं वादावादी जाल्ली. मंत्री निळकंठ हळर्णकार रेवोडा पंचायतीत वन महोत्सवा खातीर गेल्ले. तेन्ना मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांचो PSO, कार चलोवपी आनी अभिनेतो गौरव बक्षी हांचे मदीं गाडी कुशीक घेवपा वेल्यान वादावादी जाल्ली. ह्या प्रकारा उपरांत परस्पर विरोधी कागाळी नोंद जाल्ल्यो. आता ह्या प्रकरणात कोलवाळ पुलिशेन गौरव बक्षीक अटक केल्या. Sir, can you please move the vehicle aside? I would like to pass through, and you are blocking me. You reverse your car. You are blocking me. I want to pass through. Please move the vehicle. Why are you blocking the vehicle, sir? फोटो मारा वो ब्लॉक करते घालायचे. Sir, what's your name, sir? Why you want my name? Why you want my name? Because you are the one who said Shut up! something in you asked me to shut up. You are a wonderful person, sir. Wonderful. Why you asking my name? Sir, You don't talk me. you are the minister here, right? फटियो फटियो. Yes sir. फोन कट कर सर क्या बोलना चाहते हो आप? So what do you want to say on your arrest? Yesterday you had complained and दाल बंद कर. ह्या वादाक गौरव बक्षीत जापसालदार आशिल्ल्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकारान सांगिल्ले. ताचेर कायद्या प्रमाण कारवाय जावपाक जाय अशी मागणीय तांणी केल्ली. तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी कारवाय करतले म्हणून सांगिल्ले. हांव झाडां वाडपाच्या प्रोग्रामान कामोलीसून आमी 3:30 स्टार्ट केले आनी रेवाडे आमचो प्रोग्राम 4:30 आसलो. आमी तो प्रोग्राम तेंच्या कंपाउंडा भितर प्रोग्राम चालू आसलो. थंय पार्किंग वयर आसली आनी गाडी आमची आसली तेन्ना आमी भायर वचपाक आसले. सो हो गौरव बक्षी म्हणटा तो भितर येयलो आनी गाडी मदीं बंद केली. ड्रायव्हरान आमचें सांगलें की मातशें तूं फुडें घे आमी वयता म्हणून. सो तें आयकनासतना हो डायरेक्ट पंचायतीन गेलो आपले कसं ते काम केलें. पंचायत आसलें फंक्शनाक आमच्या बरोबर. तेज्या उपरांत आमच्या PSOन सांगलें ताका गाडी काड आमी वयता म्हणून. परत एकदां सांगलें गाडी काड आमी वयता म्हणून. सर ताका मारलो तूं मोठें उलयता म्हणजे नांव कितें तें आनी आपलें नांव घेवन पळोवप. तर आमी कितें उलयलें हांवें आमच्या बरोबर कितें चलया तेंका कितें हाडून म्हणटा बसता आनी आमी वचून गाडयेन बसलो. जर वचा पर्यंत गाडयेन बसून म्हाजो व्हिडियो काडलो आमकां आनी आमी उठून तशेंच गेले. आमी रावूंक ना आनी हांवें कांय उलोवंक ना तेजे कडेन. बाय द टायम तेका डायरेक्ट तेणें आमच्या OSDचो एक नंबर घेतलो. तेणें तेका आमचे फोन करून सांगलें आय एम कंपनीचो मनीस, आय एम रिलेटेड टू PM प्रायम मिनिस्टर ऑफीस, आय एम रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफीस.
आनी हें रिकॉर्डिंग आहा न्हू आतां तें रिकॉर्डिंग पुलिशेन इन्वेस्टिगेशन काडपाचें. सो मागीर म्हाका तेणें फोन केलो अशें जालां कित्याक अशें जालां तो म्हाजो प्रायम मिनिस्टर प्रेजिडेंट तेज्या फुडें ऑफिस बी आसा आनी ते आमी कितें सांगलें कितें आसा जाल्यार केस रजिस्टर जावन तेजी ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत आशिल्ल्या ITIंत आतां टुरिस्ट एम्बेसिडर हो नवो अभ्यासक्रम सुरू करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. हातूंत विदेशी भाशा शिकयतले. फ्रेंच, रशियन आनी जर्मन ह्या 3 विदेशी भाशांचो आस्पाव आसतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. गोंयांत येवपी आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांक बऱ्या पद्दतीन मार्गदर्शन जावचें ह्या हेतान हो अभ्यासक्रम सुरू करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कोर्स असो आमी हॉस्पिटॅलिटी सुरू केलो. आमी टुरिस्ट एम्बॅसिडर कोर्स सुरवात करता. टुरिस्ट गायड न्ही आनी टुरिस्ट एम्बॅसिडर कोर्सात वी आर टिचींग देम 3 फॉरेन लँग्वेजीस विच इज एन फ्रेंच, जर्मन एंड रशियन. ह्यो 3 लँग्वेजी आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता जेणे करून तेणी टुरिस्ट एम्बॅसिडर म्हणून कितें जालां तर जे जर्मन, फ्रेंच रशियन उलोवपी जे लोक आसात ताका एकदां इंग्लीश कळना. दे रिक्वायर्ड द गायड, दे रिक्वायर्ड द एम्बॅसिडर्स सो दॅट खुबशे हॉटेलियर्स तांकां गरज आसा गायड आसा काय कितें कोण मागीर कोण तरी भायलो येता तो गायड जाता तो तांकां लुटता तो पळटा. हें करच्या पेक्षा वाय नॉट गोवन म्हणजे दे आर गिवींग द गूड म्हणजे हॉटेल्स तांकां दवरून घेवपाची तयारी आसा. फक्त आमकां ही स्कील पावर जी आसा पळय न्ही जाका आमी सॉफ्ट स्कील म्हणटा पळय न्ही ही सॉफ्ट स्कील आमकां तयार करपाक जाय. ती सॉफ्ट स्कील करपा खातीर आमकां तुमी सगळ्यांनी जर इंट्रस्ट घेतलो जाल्यार हें पॉसिबल आसा. आमी न्यू टॅक्नोलॉजी सदोदीत आमच्या ITIंनी हाडीत आसा. म्हणून तर आमी सोलार टॅक्निशियन आमी जशे अपग्रेड जाता न्यू स्कील देशात येता ती स्कील आमच्या ITI धाडपाक आमी सोलार टॅक म्हणजे रिन्युएबल एनर्जी आयल्या उपरांत सोलार टॅक्निशियनची गरज आसा. हे लक्षांत घेवन सोलार टॅक्निशियन कोर्स वी हॅव स्टार्टेड एट द ITI बिचोलेम एंड ITI कुडचड्यार. आमी हो कोर्स सुरवात केलो जेणे करून इन लॉंग रन जे आमकां टॅक्निशियन जाय सोलार तितूर ड्रोन टॅक्निशियन ड्रोन टॅक्नोलॉजी आयल्या उपरांत आमी ड्रोन टॅक्निशियनूय जे आसा पळय न्हू हे हांगासर इम्प्लिमेंट सुरवात केले. कर्नाटकान काँग्रेसीचें सरकार जरी आसलें तरी कांयच फरक पडना. काँग्रेसीच्या नेतृत्वा कडल्यान तुमी तुमच्या हक्का खातीर लढो दियात असो संदेश दिला. ताका लागून म्हादयच्या मुद्द्यार कसलेच तरेची तडजोड नाका अशें मत दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यादो फर्नांडीस हांणी उक्तायलें. हांव एक MP एक गोंयकार म्हणून उलयतां. म्हादय आमी कॉम्प्रोमायज जावपाक उपकारना. हें म्हादय तुका आनी म्हाका न्ही, हें म्हादय आमच्या भुरग्यांक फुडले पिळगेक. इट इज फॉर लायफ लाँग इटर्निटी. वी हॅव टू प्रोटेक्ट दीस रिवर एंड कीप. आमची आवय म्हणटा आमची आवय जाल्यार वी एट नो कॉस्ट शूड वी कॉम्प्रोमायज. कर्नाटकाक काँग्रेसाचो सरकार आसा डजंट मॅटर. वी हॅव टू प्रोटेक्ट आवर इंट्रस्ट. इवन आवर लिडरशीप इन काँग्रेस लास्ट टायम हे टोल्ड you have to fight for your rights. So that itself was good enough signal that there is no compromise on Madhe. And I want to tell the Chief Minister, there may be pressure on you because थंय 28 सिटी आसा आमचे दोनूच आसात. बट जे पळय गोंयचेर कोण हात घालता न्ही हिंदीन आसा बुरी नजर तो पळय ढालता इज फिनिश्ड. एग्जाम्पल दितो हो तकलेन धरपाचें. गोंयचे आमचे एसेट्स आसा आमचे दायज आसा आमचे न्हंयो शेतां भाटां दोंगर कोण कॉम्प्रोमायज करीत काबार जातले नश्ट जावन वतले. कोंकण रेल्वे मार्गा वयल्यान पेडणेच्या बोगद्यांतले देखभाल दुरुस्तीचे काम निमणे पुराय जाले. रेल्वे सेवा पयली सारकी सुरू जाल्या अशी माहिती कोंकण रेल्वेचे सरवेवस्थापक बबन गाडगे हांणी दिली. कांय दिसा पयलीं पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून कोंकण रेल्वे मार्गा वयल्यान पेडणे बोगद्यांत जाल्ल्या चिखलाक लागून दिसभरांत खुबश्यो रेल्वे रद्द केल्ल्यो. देखून प्रवाशांक खूब त्रास सोंसचे पडिल्ले. आतां ही सेवा सुरळीत जाल्या. July at around 2:30 p.m. It was observed that the water is oozing out inside the Pannam tunnel. Hence, Konkan Railway had regulated many of the trains, and our engineering officials they reached at the site and carried out the restoration work. In fact, this due to heavy rains, water was oozing out from the bottom of the tunnel, floor of the tunnel, and along with that some soil was also coming. So our engineering people they went there with sufficient laborers, supervisors, and they attended that portion of the tunnel, and traffic was restored
that day at around 10:30 p.m. But again in the midnight, that is early morning of 10th yesterday, water intensity increased and oozing also increased. Because of that, we had to cancel and divert many of the trains. Then our chairman and managing director, Sri Santosh Kumar Jha, he was here in Goa for some other work. So immediately he rushed to the site, personally supervised the restoration activities at the site. Even our chief engineers, director, way and works, everybody was there. All our senior officials, then engineers, then more than around 200 laborers we had engaged. And yesterday night, we could restore back the track for normal traffic at evening 8:35 hours. After that, trains have resumed. First train to move on this from this Pernam Tunnel was that empty rake of 2619 Matsaganda Express, which was kept at Sawantwadi, and it was sent to Mangalore. So today's Matsaganda going towards LTT will be running. Then subsequently trains have started plying on this section. फाटले 4 दीस पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून सडये शिवोलेच्या पिलांबी वाड्यावेल्या घरांनी उदक भरले. तिळारी कॅनलाचे दार उक्ते केल्ल्यान तशेंच पंचायतीन पावसा पयलीं व्हाळ नितळ करूंक नाशिल्ल्यान घरांनी उदक भरले म्हूण थळाव्यांची कागाळ. 4 दीस सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून सडये शिवोलेच्या पिलांबी वाड्यावेल्या घरांक हुंवाराचो फटको बसलो. पावसाचो नेट आतां मातसो कमी जालो तरी ह्या वाठारांतल्या घरांनी उदक भरिल्लेच आसा. तिळारी धरणाच्या कॅनलाचे दार उक्ते केल्ल्यान आनी घरा फाटल्यान आशिल्लो व्हाळ पंचायतीन नितळ करूंक नाशिल्ल्यान घरांनी उदक भरता. दर वर्सा हीच स्थिती जाता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आतां आयतारा पावस पडला पळय न्हू, ह्या पावसाक अशें जालें की आमकां सांज मेरेन म्हटल्यार उदीक भरलें घरांत. आनी सोमारचे सकाळी म्हणचे सारकी घरान उदीक इतलें येयलें की दोपारभर उदीक येयलें. ही आमची तुळस बिळस सगळी बुडलेली. दोपारभर घरान उदीक येयलें. दोपारभर मग कितले 2 दीस उदक उरले? हय 2 दीस उदक उरलें. आयजूच उदीक आमचें देंवलां सकाळचें. ते एक स्टॅप करून देंवलां. आतां देंवलें. प्रॉब्लम म्हणजे आमकां आतां घरान बी आमचें सगळें डॅमेज जालें. हेज्या पयलीं अशें एकदां जाल्लें कॅनलाचें हांवें उदीक सोडलें तेन्ना. पूण तेन्ना आमी अशें शादूर आसल्या कारणान आमी आमचें सगळें सामान सांबार केलें. पूण ही फावटी आमकां चान्सूच मेळोंक ना. आमची खूब इलेक्ट्रॉनीक वस्तू फर्निचर बी सगळें पडलें. एवरी इयर उदीक येता ना हें न्हू, पूण इतलें ना. पूण आतां कॅनल बांदलेल्याक आमकां असो चड त्रास चड त्रास जाता. आमकां म्हाका दिसता आमचें 2 लाखा वयर लुकसाण जालें. आनी कॅनल जाल्ल्यान बाकीच्या लोकांक आतां त्रास जाता. खूब जाण सांगतात लोकांचे दुरीग मोडोंक लागले कितें लोक सांगतात जे आमकां खबर नासलें तितली. पूण आमकां हांगासर चड त्रास जाता. कॅनलाचें उदीक तेंच्यांनी सोडलें तेन्ना हांगासर मागीर उदीक भरलें आनी 4:30 सुमार उदीक येयलें. मागीर सकाळीं पळयता 5-5:30 जाता सगळें घरान भरलें. वॉशिंग मशीन फ्रीज बीन सगळें बुडलें. सगळें बुडलेलें. हय मागीर आमचें कांयच कळना कितें करपाक जालें ते व्हांवनूय गेले. दोन्ही धरून ते कितें जालें की लेवल आसलो पळय उदकाचो तो वाडलो आनी ते सोमतें मागीर रातचें मागीर कांय खबर ना. सो डायरेक्ट मागीर भितर येवपाक स्टार्ट जालें. सो कितें आहा तें सामान काडपाकूय मेळना कांय ना. कितें मेळटालें हातीक तें काडलें. पूण बाकीचे चडशे इलेक्ट्रीक आनी कितें आहा तें हें जालें. गाडयो गाडयो काडूंक मेळना. हांगासरूच तो रोड आहा. गाडयो हांगासरूच उरल्यो. हे आतां हेचे 8 तारखेच्या फातोड्याचेर. ओके. ऑलमोस्ट कितले घरां आहा टेन सरावंडींग आहा? हांगा तुमची कितली? 2च घरां आसा. डॅमेज कितें जालें? कितें सद्या हितून हें जालां सामान तुमचें नुकसान? फ्रीज गेला, वॉशिंग मशीन गेलें, गाडी मातशी घट जाल्यो. ओके. बारीक सामान आसलें आयदनां बीन थोडी लायटीचे ते गेल्यो व्हांवन. मजगतीं उदक भरिल्ल्या घरांची सडये शिवोलची सरपंच दिपाली पेडणेकार हांणी पळोवणी केली. लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान व्हाळ नितळ करपाक निविदा काडपाक मेळूंक ना. तशेंच वयता थंय लोकांनी पांयवाट बंद केल्ल्यान व्हाळ नितळ करपाक मशिनरी घालपाक मेळना म्हूण थळावी सरपंच दिपाली पेडणेकारान सांगलें. ह्या फावटी आमचे खंयचे डिसल्टींग असले पळय कोड ऑफ कंडक्टा खातीर आमकां ते आमी टेंडर फ्लो करूंक पावोंक ना. आनी तो टेंडर आमी आतां तरी आमी आसतना WRD-MLEच्या अंडर तिणीय आमकां डिसल्टींग करपाक दिली. जंय जंय आमचे JCP वयता पळय थंय थंय आमी ते सगळें क्लीन करून घेतला. हे कितें आहा हे व्हाळ भितरल्यान पडटा आनी आमकां JCP भितर व्हरपाक वाटे ना.
जायते तुम्ही पहिले आसतले सगळ्यांनी आपापले वाळटे बंद केल्ले आनी आमकां त्रास जाता की आतां आनी येदे व्हडले व्हड आमी मॅन्युअली घालून करूं शकना. त्या खातीर आमकां कसले तरी मशिनरीच यूज करची पडटा आनी मशिनरी व्हरतले जाल्यार आमकां जागो ना म्हणटकच वाट ना. वयता थंय वाटो बंद केल्ले आहा. आनी ही कितें आहा ही कॅनलाचें उदक म्हणटा म्हयन्याच्या 12 म्हयने चालूच आसल्या कारणान तेतून आमी पयलीं पळय आमचे मे जून एप्रील मे म्हटल्यार ते सुकताले, लोक थंय शेतां करताले. ह्या हेतून कितें जालें एक म्हाका दिसता 12 वर्सां जाय दिल्यार तें उदकूच सुकना कॅनलाचें. त्या कारणांनी लोकांनी शेतां करूंक ना. शेतां ना केल्या कारणांनी थंय आतां सगळीं झाडां वाडले. खुबशे शेतांनी व्हडलीं झाडां जाल्या. शेतां काय ती ह्या म्हणटा थंय व्हाळी तीच आतां सद्या कळना लागले. गोमंतक टीव्ही खातीर शिवोलच्यान स्नेहा असोटीकार. 21 नोव्हेंबराच्यान पोरण्या गोंयांत जावपी सेंट झेवियर चर्चाच्या एक्सपोजिशनाच्या निमतान मुख्यमंत्र्यान आर्च बिशप हांची भेट घेतली. कोण आनी कितले खास व्यक्ती येतले, कशी तयारी करपाक जाय हाचेर चर्चा जाली. 10 वर्सांन एकदां जावपी ह्या एक्सपोजिशना खातीर बिल पास करपाची केंद्रा कडेन विनवणी केल्या. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पॉप हांकां आपोवणे धाडपाची विनवणी केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. विजीट करपाक आयिल्लो. स्पेशली 21 नोव्हेंबराच्यान एक्सपोजिशन सुरवात जाता, वीच इज फॉर द 45 days. हाजी कमिटी आमी एस्टाब्लीश केल्याच, बट युअर एक्सलन्सी आर्च बिशप हांकां मेळून तांचो एडवायस एक्सपोजिशनच्या विशयाचेर घेवपा खातीरच. आनी फंक्शन्स खूब बऱ्या पद्दतीन, कारण इट इज 10 वर्सांनी एकदां जाता. 2014 जाल्लें आनी तेज्या उपरांत आतां 2024 जाता. हाजे प्रिपेरेशन्स खूब बेगीन आमी सुरवात करता. इन्फ्रास्ट्रक्चरल वर्क आनी बाकी सगळे, इवन दो जर VIP गॅस्ट कोण येतले कितें हे सगळें डिस्कस करपा खातीर आज मुद्दामून आयिल्लो. आज हांव तेंचे कडेन डिटेलान 45 daysच्या प्रोग्रामाचेर डिस्कशन्स केले आनी बाकीची ऑलरेडी आमची कमिटी आसाच. कमिटीन एक टायम विजीटूय केल्या, तांच्यांनी पर्सनली सगळें पळयलां. तांच्या कडल्यान डिस्कस करून एडवायस घेतल्या उपरांत सो दॅट वन्स अगेन आतां परत रोखडीच 20 ऑगस्ट म्हणजे असेंब्ली सोंपना फुडें परत कमिटीची मिटींग जातली. तितून बाकीचे इश्यू डिस्कस जातले. एक्सपोजिशन ह्या वेळाचेरय बी तितक्याच मोठ्या दबाज्यान जशें म्हणटा आमी तशें तें जातलें. मॅक्झिमम म्हणजे नॅशनल आनी इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट सुद्दां खास करून एक्सपोजिशना खातीरच गोंयांत येता. ते मोठ्या संख्येत लोक एक्सपोजिशनाच्या निमित्तान येता. त्या बरोबर ओल्ड गोवा बेसिलिका आनी सरावंडींग आनी त्याच बरोबर गोंयांत बाकी जाग्यारूय बी आमचे प्रिपेरेशन्स फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हण, ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज म्हण आनी लॉ एंड ऑर्डर हाची सगळी काळजी घेवपा खातीर, एक एडवायस घेवपा खातीर एक्सलन्सी आर्च बिशप. महाराष्ट्रांतल्यान उजगांवचे फिनोलेक्स कंपनीचे तांब्याचे केबल घेवन आयिल्ल्या ट्रकांतल्यान 20 लाखांचे तांबे फारयले. 26 टन तांबे ट्रकांत भरिल्ले, मात खाली करतना फकत 23.5 टन तांबे आशिल्ले. ट्रकाच्या ड्रायव्हरान कंपनीन ट्रक दवरून पळ काडलो. ट्रकांत तांबे कमी आशिल्ल्यान पुलिसांनी ट्रक ड्रायव्हरा आड गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. नमस्कार, आमी फोंड्या आसा, जे जाग्यार फिनोलेक्स कंपनी आसा MRF कडेन तिसकार उजगांव. ते फिनोलेक्स कंपनीचो जो महाराष्ट्राच्यान ते कॉपर वायर घेवन एक ट्रक येतालो. जेन्ना लोड केला तेन्ना जवळ 26 टन आहलेलो गाडी सकट धरून, 26 टन कॉपर आहलेली गाडी. आनी जेन्ना फिनोलेक्स कंपनी ती गाडी पावली आनी परत जेन्ना टनेज केली तेन्ना 2.5 टन जवळ 2.5 टन कमी मेळ्ळो. म्हळ्यार 2.5 टन जी कॉपर आसा ती गायब जाल्ली आसा. आनी जो ट्रक ड्रायव्हर येयल्लो अशोक ट्रक ड्रायव्हर आशिल्लो तो फरार जाल्लो आसा आनी पुलीस ताका इन्वेस्टिगेट करता. आनी दुसरी म्हणल्यार पुलिसांची म्हायती प्रमाणे जावं कंप्लेंट दिल्या त्या आदाराचेर तेणी लांजा हे भितर चिपळूण महाराष्ट्र लांजा हितून भितर ते केबल गायब जावपाची शक्यता आसा अशी धरलेली आसा. आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान पुलीस तपास चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.
साळगांव वाठारांत बरी उदरगत करपाक थळावो आमदार अपेसीत आसला असो सणसणीत आरोप थळाव्यांनी केला. साळगांव वाठारांत आशिल्ल्या रस्त्यांची सामकीच अवतिकाय जाल्या. पावला पावलाक रस्त्यांचेर खड्डे पडल्यात. हे फाटभुंयेर आप फुडाऱ्यांनी बेरिस्तारा मोर्चा काडलो. आमदार केदारान काँग्रेसींतल्यान भाजपान उडी मारिल्ली आपूण उदरगत करतलो म्हूण, पूण अजून मेरेन कांयच उदरगत जाल्ली दिसना म्हूण आपाचे अध्यक्ष अमित पालेकरान आरोप केला. म्हाका दिसता जेन्ना हांगाचो MLA काँग्रेस पक्षान निवडून येवन भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जालो, ही हॅड सेड दॅट आय एम गोईंग टू जॉयन भारतीय जनता पार्टी फॉर प्रोग्रेस आनी डेव्हलपमेंट म्हणून. आनी तो प्रोग्रेस आनी डेव्हलपमेंट आमी पळयता ह्या खड्ड्यांतल्यान. म्हणून आमी हे पोस्टर आज जे केल्या ते भारतीय जनता पार्टी कशे तरेन करप्शन करता ते दाखोवपाक केला. चीफ मिनिस्टरान PWD खातें जेन्ना निलेश काब्रालाक काडलो तेन्ना चीफ मिनिस्टरान PWD खातें आपल्या कडेन दवरलें. ते खातें म्हणटा पळय ते खात्याक खा आसा भितर आनी कितले खाता हो प्रॉब्लेम आज आमकां दिसपाक लागला. पणजेच्या बस स्टँडा वयल्यान तूं काणकोण पर्यंत वच, पणजेच्यान तूं पत्रादेवी पर्यंत वच, करप्शन इज देर ऑन एवरी रोड दॅट इज रायट नाव बींग कन्स्ट्रक्टेड ऑर हॅज बीन कन्स्ट्रक्टेड. तुम्ही मरात तितून खड्ड्यात पडत आयकले. हेंचें इतलेंच काम चल्लां आजून पासून आहा न्हू. तेंचें कितें फकत लोबरां घालप लेवल करप. तेजे वयल्यान कोण 4 व्हिलर तरी मातशी कितें तरी बऱ्यान वयता, पूण 2 व्हिलर हांव आतां इंडस्ट्रियल एरियाचो तो रोड वापरता, पूण जाता कितें एकदम स्लो वयचें पडटा. आनी आय एम ए सिनियर सिटीजन, सो दीस इज द मेन थिंग वी आर हायलायटींग. Terrible. Till the turn up to the seminary, road is very bad, and this is a road where heavy trucks come. Are you government waiting for people to die? That's why you have dug these graves and kept for us to be buried over here later on. For me it looks like bury yourselves, man. All the BJP ministers come and sleep here. We'll put mud over here. Yeah? Don't wait for people to die. कांय दिसा पयलीं पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून दिवचल वडावल वाठारांत पुराची स्थिती निर्माण जाल्ली. तेन्ना 11 म्हशी उदकाच्या लोटान व्हांवून गेल्ल्यो. हाका लागून शेतकार सुधाकर कळंगुटकर हांकां सुमार 7 ते 8 लाखांचें लुकसाण जालां. देखून सरकारान आपल्याक मजत करची अशी मागणी सुधाकर हांणी केला. मुला आनी 2 बंडलपुरी आनी 1 गांवठी आनी 2 रेडके बारीक मोठे सादारणशे, तो 12 नग तो. हे कमीचे म्हाका 7-8 लाख 8 लुकसाण गेली जाती. इतके हाडून गेले जाते न्हू. म्हाजे थंय उत्पन्न गेले थंय न्हू. काय उरंक ना म्हाजें. सरकारान ताका म्हाका जी मदत करपाची कितें तरी पळोवन इतले पळोवन धाडला आमी तें. कितें म्हाजें सगळें आतां हें जालें न्हू. इतली उबे करता म्हणून म्हाका नाशी न्हू मजत करता. हांव शकचे ना म्हाका उबे. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.